गावठी मिरची आसा हेका रोग पडलो आनी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याची नुकसाणी जाली। याची पूर्ण जाणीव दवरून हांवें नोव्हेंबर म्हयन्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिचोली ZDO तसेच आमचे जोग साहेब आनी मॅडमीक मेळ्ळो आनी एग्रीकल्चराच्या मार्फत आमकां हे आमी जेन्ना बियाणे घालतात तेज्या पयलीं आमकां तुमचें मार्गदर्शन जाय, कित्याक जेणे करून हो रोग फुडें येवचो न्हू म्हणून। आनी त्या प्रमाणे आत्मा टीम आनी एग्रीकल्चर हेंच्यांनी आमकां एक प्रशिक्षण दिलें की कशें सिडलींग म्हणजे रोप ते कशें घालप, बियो कश्यो घालप आनी तेंच्यांनी आमकां प्रशिक्षण दिता आसतना तो ट्रिटमेंट करून दाखयलें। बऱ्यापैकी बियाणे दिवनूय एक सोयी कसल्यो म्हणजे एक मशिनरी ज्यो आमकां जाय गरज आसा त्यो उपलब्ध करून दिवच्यो, कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां खूब त्रास जाले जेन्ना एक नैसर्गीक हितूनसून आमचे शेतीचें लुकसाण जालें। कित्याक लागून जालें, थोड्यो गोश्टी आहा त्यो आमकां टायम टू टायम आमकां मशिनरी मेळना, हार्वेस्टिंग मशीन मेळना, त्या हेका लागूनूय जावं शकता। जशें फुडें वयता तशें तशें पीक तेंचे पडटा ते त्रास जाता। हांव तुमच्या मिडिया थ्रू आमच्या ऑनरेबल CM कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां हार्वेस्टर जावं ट्रॅक्टर जावं अंडर CSR खंयच्या आतां मायनिंग कंपनी चालू जाल्ले आसा सगळे तेंच्या अंडर आमकां दिवच्यो। कृषी अधिकारी जे आसा ते वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शन तेंचे आसत, पूण काही टायमाचेर निसर्गाचो किंवा जे सराउंडींग मायनिंग आसा ह्या सगळ्याच्या परिणामामुळे काहीशो गोष्टी आमकां शेतकऱ्यांक पूर्णपणे आमी जे कष्ट घेता तेजे फळ मेळना। त्यांचो सदोदित प्रयत्न आसा, म्हणून सरकारान काही गोष्टी ज्यो अजूनय अनिर्णीत आसा म्हणजे तेजे निर्णय घेवना ते सरकारान घेवपाची गरज आसा, जेणे करून जे होत करू शेतकरी जे फुडें सरता। आमी हांगासर KVK एक्सपर्ट दाखोवन आमी जे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आहा तांकां सांगले की एक्सपर्ट धाडा आनी तेंच्यांनी सीड ट्रिटमेंट करून तांकां सांगलें आनी तशें फार्मरांनूय आमकां सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी ते तशें ट्रिटमेंट करून घातले आनी रिजल्ट आमी मागीर पळोवपाक गेलीं तेन्ना कंपॅरिजन जेन्ना केलें तेन्ना अशें दिसलें की जे ट्रिटेड आसा ताका मुयो बी येवंक ना असो फार्मरां कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स येयलो। सो एक बरो रिस्पॉन्स आमकां ह्या प्रोग्रामांतल्यान मेळ्ळो आसा। आमी आमची आत्मा टीम जी आसा तिचे आमी तांकां मोटिवेट केलं की आत्मा टीम आसा ताणें लक्ष पूर्ण घातलें, आमच्या ZDOनी लक्ष घातलें आनी हांगासर आमी एक प्रशिक्षण म्हणजे ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजीत केलो। तातूंत KVKचे एक्सपर्ट्स आमच्या ZDOतल्यान आत्मा टीम अशा सगळ्यांनी आपले इनपुट्स दिवन मिरचीची लागवड कशी करपाची, ताचे सिडलिंग जे आसा ताचे रोपे हे निरोगी पद्दतीन कशें काडपाचे रुजोवन हाचेर एक पयलीं तांकां मार्गदर्शन दिलें। तातूंत सीड ट्रिटमेंट म्हटल्यार बीज प्रक्रिया कशी करप आनी ताचें तुमकां एक सुंदर डेमॉन्स्ट्रेशन थंय मेळटलें की जी नर्सरी आसा ते सायडीक ही बीज प्रक्रिया करून केल्लेली मिरचीची रोपां जी आसात पूर्ण निरोगी आसा।